Under the intense scrutiny following the shocking Kurchere sex scandal, local MLA Nilesh Cabral has issued a strong statement addressing both the incident and the political narrative surrounding it. In this response, Cabral firmly asserted that the Kurchere BJP unit remains united and functions as one cohesive team under his leadership. He dismissed any speculations of internal rifts within the party, stating that if any factionalism exists, it is within the opposition, Goa Forward Party, not the BJP. On the incident itself, the MLA did not mince words. He described the case as completely unacceptable and assured that strict action must follow. Importantly, he highlighted that the accused is now in police custody, reinforcing the law is taking its course. Cabral emphasized that crimes of such nature cannot be tolerated under any circumstances and stressed the urgent need for justice and accountability. The case had already triggered strong public outrage, with local demanding swift action, and the arrest appears to have brought some initial relief. However, the large demand of justice continues to build. Actually, म्हाका ह्या मतदारसंघात ना हांव एक्चुअली केरला म्हाका इलेक्शनाक घातला पूण ह्या दिसांनी हांव सारको ना आनी जेन्ना हो विशय जालो हांव नाशिल्लो हांव येतरी हो विशय म्हाका जेन्ना कळ्ळा हांवें पुलिसेक आनी सीएमाक सांगलें हेचे सोक्सपोज काडून ताका सारकें करपाक जाय तितून भितर कावन्सिलरूय पुलीस स्टेशनार गेल्ले हें न्ही की गोवा फॉरवर्डाचो येयलो ए आनी बी टीम म्हणपाक हांगा बी आनी टीम कोण ना हिंगा सगळे एच टीम आहा आनी ए बीजेपीचो आमदार हांगा आसा तो बी टीम गोवा फॉरवर्डाचो आसतलो कोण तरी तो आमचो न्ही सो हांगा जी गोष्टी जाल्या हे रॉंग जाल्ल्यो आसा त्या भुरग्याक अरेस्ट केल्लो आसा तुमच्या माध्यमांतल्यान हांव रिक्वेस्ट करतलो जे कोण आतां ते पुलीस वासपूस काडटा तेणी येवन कंप्लेन करून जे तेजेर जावपाचे आमचे तेणे जे गोष्टी केल्या हे ताका एज पर कायदेशीर पुलीस करून ताका जी सेंटन्स जावपाची ही जावपाकूच जाय ताका कोण प्रोटेक्ट करूं शकना कोण बी टीम तो म्हणटा पळय विजय बी टीम प्रोटेक्ट करता भुरग्याक विचार कोण बी टीम भारतीय जनता पार्टी फाटल्यान तो केन्ना नाशिल्लो म्हजे फाटल्यान तोय नाशिल्लो आनी आमी जेन्ना असल्यो गोष्टी इवन जर म्हज्या स्वताचो भाव जर केलो हांव ताका धिक्कारतलो आमी असल्यो गोष्टी करपाक फुडें करूंक दिना आनी कोणाक करपाक दिवचे ना कुडचडेर आमचे शांत आसा कुडचडेर आमकां ह्या लोकां वांगडा रावन हांगा डेव्हलपमेंट करपाक जाय आमचे कुडचडे बरें जावपाक जाय आनी असले गोष्टी जे करता तेणी लोकांनी पयस करपाक जाय आनी लोकांक हांव इतलें सांगता जे कोण हांगा काल म्हाजे टिका करपाक सकाळीं येयले हांव ताका टिकेक जबाबदारी दिना लोकांचेर म्हजे विश्वास आसा असली गोष्टी निलेश काब्राल केन्ना पॉलिटिक्सान पडला तेजे खातीर हांव जेन्ना 2007 2005 हांगा पडलो पॉलिटिक्सान म्हजे हांव केन्ना चिंतूंक नासलें की हांव आमदार जातलो म्हूण पूण पॉलिटिक्सान पडपाचें कारण तें जाल्लें आनी तसली गोश्टी ह्या कुडचड्याक हांव कसोच करपाक दिवचो ना हें ठामपणान हांव तुका सांगूंक शकता. तुम्ही पळयतात गोंयकारपण गोंयकारांचो गोंयकारा खातीर.